न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। दिसभर ज्यो घडामोडी जाल्यो त्यो आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्यात। सगळ्यात पयलीं आमी या वर्षा आश्वेकर हाच्या कडेन। वर्षा, आयज तुज्या कडेन खंयची म्हत्वाची अपडेट आहा? उत्तेजा, आयज म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार आयज सकाळीच म्हणजे स्मार्ट सिटीचें काम फाटले कितलेशेच दीस चालू परत केल्लेलें आसा आनी सगळे कडेन परत फोडून दवरला। जाल्यार सगळी कडेन म्हणजे सांतनीस वाठार जो आसा थंयसर सारको धुल्ल्यान सगळ्या लोकांक यो वच करचें पडटा। लोकांचो डेली यो वच करपाचो तो रूट आसल्या कारणान लोकांक थंयसरूच येवचें पडटा। अक्षरशः लोक तोंडाक बांदून मास्कां घालून, कोण नाकाक धरून, तर कोण सारके म्हणजे तोंड अशें धरून वयतात। कारण म्हटल्यार जो धुल्ल्या आसा तो धुल्ल्यान सगळ्या लोकांक हेल्थाक प्रॉब्लम जावपाक शकता। आनी आतां बेगीनच इंटरनॅशनल इफी म्हणजे आमची जावपाची आसा 54th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जावपाचो आसा। आनी सगळी कडेन पणजेन जर आमी पळयत जाल्यार सगळी कडेन स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा। आनी तेच हेतून इफी जातली जाल्यार भायले गोंयचेच न्हय तर इफीक भायले सुद्दां लोक येतात। आनी ह्या सगळ्याचो इफीचेर कितें परिणाम पडटलो काय कितें, म्हणजे लोकांक तेजो त्रास जातलो काय कितें, ताचे उपरांत दुसरें म्हटल्यार आतां 2 दिसांनी इफी आसा आनी लोकांनी आपले डेलिगेट्स कार्ड जी आसा ती घेवपाकूय सुरवात केल्या। आमचे कडेन एकटी बायल उलयतना तेणी अशें बी सांगलां आनी ती आमची गोंयचीच की पयलीं जे इफीचे किट मेळटाले म्हणजे तेतून सगळे बुक्स मेळटाले, मागीर बाबा इफीक खंयची फिल्मां आसा, खंयच्या टायमार आसतली, हें आतां कांयच दिलें वचना। आनी तेतून आमकां ऑनलायन आमकां हे सगळे फिलअप करपाक प्रॉब्लेम जाता जाल्यार तांच्यांनी तशें दिवपाक जाय आसलें, तशी तांच्यांनी मागणी केल्या। जाल्यार इफी आतां बेगीनच येवपाची आसा आनी सगळे लोक जे आसा ते एक्सायटेड आसा। ही सविस्तर बातमी तुम्ही 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक शकता। तर वर्षान आमकां 2 म्हत्वाच्यो अपडेट दिल्या। एक म्हणल्यार स्मार्ट सिटीचें काम सद्या चालू आसा। फाटलीं 2 वर्सां जालीं स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा आनी ताका लागून पणजेकारांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा, धुल्लो खावचो पडटा। आतां आमी मुखार वचुया उशा झरावकर, सब एडिटर उशा झरावकरा कडेन, तेच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची म्हत्वाची अपडेट। उशा, आयची म्हत्वाची अपडेट? आयची म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार कलंगुटे डुप्लिकेट डॉलर दिवन जे भारतीय चलन हा ते घेतात आनी हे जे आसा ते भायले लोक करतात आनी हे पबांनी काम करपी आसात। 27 सप्टेंबराक एक गजाल घडली। एक परप्रांतीय $300 घेवन एका शॉपार गेलो मोबायलाच्या आनी थंय ताणें दिवन भारतीय चलन घेतले आनी ते उपरांत तांकां कळ्ळें की ते डुप्लिकेट आसलेले। आनी काल परत तेणें त्याच शॉपार येवन $400 घेवन येयल्लो। तेन्ना ते कॅमेराचे पयल्या उपरांत त्या दुकान मालकाक कळ्ळें की होच मनीस म्हण। तेणें बेगोबेग ते शटल बंद करून कलंगूट पुलिसाक कळीत केलें आनी ताच्या उपरांत पुलिसांनी येवन ताका अटक केल्या। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार एका साहित्यिकाची, अवधूत कुट्टरकर ह्या साहित्यीक आपले सेगीत फाटली कितलीशींच वर्सां जालीं लिखाण करता, ताका सरकाराचो तेंको ना आनी खंय तरी ताका सरकारान आतां दखल घेवन आर्थीक मजत करची अशी मागणी सरपंचान केल्या। कितलेशेच ताका पुरस्कारय फावो जाल्ले आसात, पूण सरकारा कडल्यान ताका कसलीच मदत मेळना आनी तेजी घरची परिस्थिती वायट आसा। सो ह्यो आमच्यो तुमी दोनी बातम्यो पळोवच्यो 7च्या बुलेटिनांत। कलंगुटे आता डॉलराचो स्कॅम, डुप्लिकेट डॉलराचो स्कॅम उक्ताडार आयला। ह्या प्रकरणात पोलिसांनी एकट्याक अटक केल्या। डुप्लिकेट डॉलर दिवन भारतीय रुपी त्यांच्या कडसून लुटपाचो प्रयत्न सध्या चालू आसा कलंगुटे। आता आमी मुखार वचूया आमचे अँकर संजना हंजुणकर हाच्या कडेन। संजना, आयची बातमी?
गोंयांत सध्या सान पिरायेच्या भुरग्यांक मरण येवपाचो आंकडो सध्या वाडत आसा म्हणटकून लोकां मदीं खंय तरी भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. फाटल्या म्हणजे ह्याच विकान 4 दीस जाले आतां फाटोफाट एक अश्यो वायट घडणुको आमच्या कानार पडत आसा. हाचेर आमी स्पेशल रिपोर्ट केला. तो 7 वरांचेर तुमकां आमच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. तो मुजरत पळयात. गोंयांत सध्या सान पिरायेच्या भुरग्यांक मरण येवपाचे घडणुको वाडत आसा. ह्या हालींच आठवड्यान 4 भुरग्यांक मरण येयलेलें आसा. तर आमी आतां मुखार वचुया रश्मी नर्स हेच्या कडेन, सब एडिटर. रश्मी, आयची बातमी. उत्तेजा, ही बातमी गेले कितलेशेच दिसाच्यान गाजता. धुमशणां सुरू आसात ब्लॅक पॅन्थराची बांदोडा. पयलीं तळसाय वाठारांत जो गांव आसा थंयसर तो धुमशणां घालतालो ब्लॅक पॅन्थर, आनी आतां तो वंडाळ्या ह्या गांवांत पावला. कितले फावट ह्या विशीं कागाळ करून थळाव्यांनी रानां खातें ही जो ब्लॅक पॅन्थर भोंवता ताका धरपाक आजून पासून OPSC थरला, आनी लोक सद्या सामके भियेल्या. हो जो ब्लॅक पॅन्थर आहा तो रातचो येता, थंयची कुत्री माजरां कोंबडी जो मेळा ताका खाता. सुदैवान रातचो येता म्हणून आजून पासून कोणाक मनशाक कितें जाल्लें ना. पण अशें भिवन कितले दीस काडप असो प्रस्न थळावे लोक करतात, आनी खरेंच थंयसर भिरांकूळ सद्या दीस काडटात लोक. म्हणजे इट इज व्हेरी डेंजरस. म्हणजे जगपाक सुद्दां रातचे लोकांक भिरांत पाताळ्या. सो बेगोबेग राना खात्यान हेचेर कितें तरी खर कारवाय करची. ते ब्लॅक पॅन्थराक कसो तरी धरचो, आनी तेजी फुटेज जायते वेळार व्हायरलूय जाल्ली आसा. सो ही एक बातमी आसा. हो न्यूज तुमकां आमकां पळोवपाक मेळटले 7च्या बुलेटिनान. दुसरी जी बातमी आसा, बाणावले दर्या देगेचेर जे सँड ड्युन्साचें डिस्ट्रक्शन जाता ते एक्चुली इट इज एनवायरमेंट नश्ट करपाचे एक्चुली ती प्रॅक्टीस, आनी अशें जर कोण करता जाल्यार तेच्या आड खर कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी गांवाच्या पंचायतीन केल्या, थळाव्या लोकांनूय केला. 13 तारखेक ह्या नोव्हेंबराच्या थळावो आमदार वेंझी विएगसान थंय वचून पळोवणी केल्ली की हे सँड ड्युन्स कोण करता हे. तेच्या उपरांत थंय एक हॉटेलकार आहा ताणें सांगलें की आपूण ती जबाबदारी घेता आनी रिस्टोर करपाचो ट्राय करता. बट ह्यान पयलीं गव्हर्मेंटान एक सर्वे केलो, गव्हर्मेंट ऑफ गोवान, की अशे सँड ड्युन्स आसात ते नश्ट जाल्यात, तांकां आतां परत रिस्टोर करपा खातीर कितें करपाचें हेच्या बद्दल फक्त चर्चा जाली. प्रत्यक्षान मात ते विशीं कांयच जावंक ना. सो सँड ड्युन्स रिस्टोरेशन इज अ मेजर चॅलेंज वेन इट कम्स टू स्टेट लायक गोवा जे नेचर ब्युटीन भरला. सो हेचेर लक्ष घालचें अशें वेंझीन मागणी केलें. वेंझीची जी मागणी आसा ती बाणावली पुरती सद्या तरी आसा, पण ओवरऑल म्हाका दिसता की कोस्टल एरियांनी अशा तरेचे इन्स्पेक्शन जावन सँड ड्युन्स वाचोवपा खातीर काम जावपाक जाय. सो ही बातमी तुमकां आमच्या आयच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. येस उत्तेजा. सो रश्मीनूय 2 अपडेट दिलेले. एक म्हटल्यार ब्लॅक पॅन्थराचो आतां धारबांदोड्या वाठारांत वावर चड वाडपाक लागला. पयलीं तो वंडाळ्या गांवांत आसतालो, तांणी धुमशणां घातली, लोकांक त्रास दिले, लोक ताका भियेताले. आतां तो धारबांदोड्याच्या तळसा ह्या गांवांत धुमशणां गाजोवपाक लागला. धुमशण म्हणल्यार लोकांक ताचो भंय आतां जाला. आतां तशेंच आमी फुडें या आतां आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या, तुज्या कडेन खंयची आयज अपडेट आहा? आयची अपडेट म्हणजे मेन म्हणजे कम्युनिदाचो इश्यू चल्ला. तो CMान जे सांगला की जितली कम्युनिदान जितली घरां आसा पळय तितली कायदेशीर जातली. सो हेजेर आयज हांगा सावथ गोवान प्रेस घेतली आरजीच्या प्रेजिडंटान. ताचें नांव आसा स्क्युबर्ट पेरेरा. ताणें अशें दावो केला की जितली दिकरपाल एरियेन जितली घरां आसा पळय, जी कम्युनिदाद आहा पळय ती गोंयकारांची न्हू. सो तेणें आतां सांगलें. सो आतां हेजेर पळया की फूल बातम्या लागून 7 PM बुलेटीन पळयात. काल कम्युनिदाद घरा विशयी मुख्यमंत्र्यान मोठी घोशणा केल्ली. कम्युनिदादीन जी घरां आसली ती कायदेशीर करपा संबंदीत काणकोणच्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याच्या घरा येवन भेट दिल्ली, बंगल्याचेर येवन भेट दिल्ली, आनी मुख्यमंत्र्यान तांकां आसपासूनय दिल्लेली की ती घरां आसा ती आतां खंय तरी तांकां कायदेशीर करून दितले म्हणून. त्याच्या फाटभुंयेर आयज दक्षिण गोंयांत आर्जीन प्रेस घेतली, आनी ही खंय दिकरपाल वाठारांत जी कम्युनिदाची घरां आसा ती खंय जी कम्युनिदाची घरां आसता तेंची कायदेशीर घरां ना म्हण अशें सांगलेलें आसा. ते आतां ह्यो सगळ्यो ज्यो सब एडिटरांनी आमच्यो न्यूज दिलेले आसात ते आयच्या 7 PM बुलेटिनाक तुमकां पळोवपाक मेळटले. कॅमेरामॅन नितीन सयत हांव उत्तेजा गावस. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीच असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही.